PCP मिनिस्टर म्हणटालो की खंय तरी जे मेगा प्रोजेक्ट आहा तांकां खंय तरी 50+ युनिट आहा तांकां खंय तरी एक इमर्जन्सी मेडिकल फॅसिलिटी बिल्डरान करपाची. पूण जे आमचे लँड्स आहात किंवा हिल्स आहात तांकां प्रोटेक्ट करपाचो असो व्हडलोसो इंट्रस्ट दिसना. कितें दिसता तुमकां? आमच्या कोंकणीन एक म्हण आहा ती शेत सांडून कवळां हाडप म्हणटा पळय तेका फक्त ते ब्रोकराक न्हू फक्त आपल्या धंद्याचेच पडला. तेणी आतां आपलो धंदो चलयलो, हे आतां आफ्टर सेल्स सर्वीस दिता तो. म्हटल्यार तेणी जे आतां दोंगर कापपाक ज्यो परवानग्यो दिला, झोन चेंज करपाक परवानग्यो दिला, आमच्या दोंगरांचेर बीन बांदपाक परवानग्यो दिला, हे तेजे कस्टमर न्हू. आमी बेश्टेच ताका ब्रोकर म्हणिना. ते आफ्टर सेल्स सर्वीस तांकां आतां तो एक एक फॅसिलिटीज क्रिएट करून दिता. म्हटल्यार तांकां त्रास जावपाक जायना. गोंयकारांक त्रास जाल्यार उपकारता, तेज्या कस्टमरांक त्रास जावपाक जायना म्हणून ताका आमी ब्रोकर म्हणटा. खंय तरी इनाफ इज इनाफ ही एक मोहीम चालू जाल्या आनी कशें तुमी एज अ एक्टिविस्ट एज अ पॉलिटिशियन कशें पळयता ते मोहिमान? बऱ्याची गोष्ट. जस्टीस रिटायर्ड जस्टीस फर्दिन रिबेलो सारके इंटलेक्च्युअल एक नामांकीत गोंयकार जेन्ना भायर सरता तेन्ना सगळ्यांनी नोट करपाक जाय की विशय खऱ्यांनीच गंभीर जाल्लो आहा आतां. जेन्ना रिटायर्ड जस्टीस फर्दिन रिबेलो, सिनियर कावन्सील नॉर्मा आल्वारीस, 102 वर्सांची फ्रीडम फायटर मॅडम सरदेसाय, लिबिया लोबो सरदेसाय, दाड जे फ्रीडम फायटर आसलेले, असले जेन्ना नामांकीत लोक, प्रतिश्ठीत लोक जे गोंयच्या मुक्तीक लागून लढलेले ते जेन्ना भायर सरता आनी विशय घेता तेजो अर्थ विशय खऱ्यांनीच सिरियस जाल्लो आहा, गांभीर्य जाल्लो आहा. लोकांक जितले बेगिना हें समजतले तितले बरें आनी ह्या आंदोलनान जितले व्हडा प्रमाणान आनीक लोक जुळटले तितले आनीक बेगीन आमी हो डॅमेज कंट्रोल करूंक पावतले. तितले बेगीन हे गोंयचे जे आतां हे षडयंत्र रचयलां ह्या ब्रोकर मिनिस्टरान आनी ब्रोकर जनता पार्टीन ते आमी आडोवंक शकतले.